नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेता आणि हांव दीप्तिका कोळकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कळंगूट वाठारांत एका रेस्टॉरंटात बिर्याणी खावन पयशे फारीक करिनासतना दोगा जाणांनी वेटराक केल्ली मारबोडय। एका दुबाविताक कळंगूट पुलिशेन केली अटक, दुसऱ्या दुबाविताचो सोद सुरू। फोंडे दिसा उजवाडा व्यावसायिकाचे अपहरण, मंगळार दनपारची घडणूक। फोंडे पुलीस व्यावसायिकाचो सोद घेवपाक पावले कर्नाटकात। मडगांव सिनेलता लागसार आशिल्ल्या पोरण्या इमारतीचो कोसळ्ळो भाग। घडणुके वेळार थंय कोणूच नाशिल्ल्यान देवादयेन कोणाकूच जावंक ना दुखापत। प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडेन स्वताच्या फायद्या खातीर केलो उटाचो वापर। उटाकडेन संबंधित आशिल्ल्या गाकुवेद आणि हेर 5 संघटनांनी केला आरोप। प्रकाश वेळीपाड दक्षिण गोंय जिल्हो निबंधकाकडेन कागाळ। निमणे जीएमसीच्या दोतोरांनी आंदोलन घेतले फाटी। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता वांगडा घेतली बसका। माफीनाम्याचो वाद मिटलो, हेर मागण्यो जाल्यो मान्य। आणि 2.5 कोटींच्या घोळे वखदा तस्करी प्रकरणात 3 स्वीडिश नागरिकांक अटक। घोळे वखदा विरोधी पंगडाची कारवाई, फुडलो तपास सुरू। आता खबर विस्तारात। कळंगूट वाठारात एका रेस्टॉरंटात बिर्याणी खावन पयशे फारीक करिनासतना दोगा जाणांनी वेटराक मारपेट केली। वेटरान बिल फारीक कर सांगिल्ल्यान दोगांयनी आक्रमक भूमिका घेत वेटराचेर हल्लो केलो। या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या एका दुबाविताक कळंगूट पुलिशेन अटक केला, जाल्यार दुसऱ्या दुबाविताचो सोद सुरू आसा। फोंडे मंगळारा दिसा उजवाडा भंगार अड्ड्याचो व्यावसायिक संदीप चौधरी याच्या अनवळख्यांनी अपहरण केले। धव्या रंगाची स्विफ्ट कार घेवन येवन ताचे अपहरण केले। हे विशीं रोखडीच व्यावसायिकाचे फामिलान पुलिशेंत कागाळ केले। उपरांत पुलिशेन तपास सुरू केला। सध्या ती कार कर्नाटकात पावल्या। फोंडेचे पुलीस त्या कारीचो सोद घेवपा खातीर कर्नाटकात दाखल जाले। विलनगर फोंडा हांगा मंगळार दिसा दनपारां एक किडनॅपिंग जाली। संदीप चौधरी याचे किडनॅपिंग एक कार घेवन येयल्ले लोकांनी केल्ली आसा आनी त्या कारीचो नंबर CCTVचेर मेळिल्लो आसा, पूण तो चॅक केलो तेन्ना अशें दिसून येयलें की तो नंबर डुप्लिकेट लायिल्लो आशिल्लो आनी सद्याक ती कार गोंयचे भायर गेल्ली आसा आनी कर्नाटकान पावल्ली आसा। सो फोंडेचें एक पथक सद्याक त्या कर्नाटकान दाखल रातीत गेल्लें आसा आनी तेजो शोध गाडयेचो शोध सुरू आसा। दुसरे मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे जो संदीप चौधरी आसा तेजी थार जीप ही कोणी तरी पंक्चर करून दवरलेली आनी जेन्ना तो ऑफिसांतल्यान भायर सरलो तेन्ना तेंच्यांनी ताका रोखडोच जीप आपले कारीन घालून येयलो। सो हेजे वयल्यान दिसून येता की हो फूल प्लॅन ताका किडनॅपिंग करपाक कोणी तरी केल्लो आशिल्लो म्हणून। सो फोंडा पुलीस सद्याक तेज्या मार्गार आसा आनी सगळ्यात रातभर पुलिसांनी तेजो शोधूच घेतलेलो आसा। सद्याक फोंड्या एरियेन CCTV नाशिल्लो हो मुख्य कारण सद्याक पुलिसांक सतयता आसा, कारण गेले कांय वर्सां पासून CCTV कॅमेरा सिटीन ना आशिल्ल्या कारणान पुलिसांची जी धांवपळ जाता ती पळोवपाक कोणाच्यान जायना अशी प्रतिक्रिया लोकां कडेन व्यक्त केली वयता। ताका लागून पुलिसाक प्रायवेट कोणाल्या दुकानाचो ना जाल्यार कोणाच्या घराचो CCTV कॅमेराचो आधार घेवचो पडटा। सो सरकारान हेजेर गंभीर दखल घेवची अशी मागणी फोंडेचे लोक करीत आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी। मडगांव सिनेलता लागसार आशिल्ल्या पोरण्या आंता होली फामील इमारतीचो भाग कोसळ्ळो। 2 सप्तकां फाटीं ह्याच इमारतीच्या गॅलरीचो भाग कोसळिल्लो। घडणुके वेळार थंय कोणूच नाशिल्ल्यान देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना। 24 तारखेर मेयाच्या
मडगांव सिनेल आसा कडेन एक बिल्डिंगेचो पार्ट गॅलरीचो जी व्हडली फॅमिली बिल्डींग आसा ओल्ड बिल्डींग ही कोलॅप्स जाल्ली आनी आयज परत ताजो जो रिमेनींग पार्ट गॅलरीचो तो कोलॅप्स जाल्लो आसा. कोणाक कॅज्युलिटी जाली ना कारण म्हणजे हांगा सगळीं दुकानां जी आशिल्ली ती बंद आशिल्ली. हांगा चड मुवमेंट उरना रातचो. सकाळीं जर जालो जाल्यार कितें अनर्थ घडपाक शकतालो. लकीली दाम बाबाच्या कृपेन हो अनर्थ टळिल्लो आसा. सद्याक हांगा पुलीस जे मडगांवच्या PI आनी ताजो स्क्वॉड जो आसा तो पाविल्लो आसा आनी ताणें ही बिल्डिंगेचें जें हें आसा तें सीज केल्लें आसा. पूण हो जो इश्यू आसा तो गंभीर आसा कारण ही 24 तारखेक एक पार्ट पडिल्लो आनी आतां ताजो दुसरो पार्ट पडलो. मडगांवच्या बिल्डिंगाचो इश्यू हो वाडत आसा. एक बिल्डिंगाचो पार्ट जो आसा तो कोलॅप्स जायत आसा. ही तिसरी घडणूक सद्याक. पयलीं म्हाका दिसता 23 तारखेक पयली घडणूक घडिल्ली जी पिपळा पाडा कडेन घडिल्ली. एक ओल्ड बिल्डिंगेचो स्लॅब कोलॅप्स जाल्लो आनी ताजे नंतर 24 तारखेक ह्याच बिल्डिंगेचो स्लॅब न्ही म्हणजे गॅलरीचो पार्ट जो आसा तो कोलॅप्स जाल्लो. ही परिस्थिती बिल्डिंगेची खूब वायट आसा आनी ऑपरेशन करपाची परिस्थिती ना. आतां प्रशासन कितें हाजेर निर्णय घेतलो हाजो सगळे मडगांवकार आनी बाकीचे हांचो हें आसा. पुर्तुगीज कालीन बिल्डिंगो आनी ताचें पडपाचें प्रमाण जें आसा तें वाडत आसा. सद्याक 3 घडणुको घडिल्ल्यो आसात. आतां तरी प्रशासन जागी जाता. एक्चुअली म्हणपाक गेलें जाल्यार प्रशासनान 22 बिल्डिंगो ज्यो आसात त्यो डिक्लेअर केल्ल्यो की अनसेफ बिल्डिंगो म्हणून. हाजेर कोणेंच कारवाय केलना. आतां तरी कारवाय जातली आनी मुखार जो अनर्थ जावपा तो टाळटलो अशें आमी मागया देवा कडेन. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवकार हांव गौरव प्रभू म्हणटा. प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडे हांणी उटाचो वापर स्वताच्या फायद्या खातीर केला असो सणसणीत आरोप उटा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या गाकुवे आनी हेर 5 संघटनांनी केला. तशेंच फाटलीं 7 वर्सां उटाचे अध्यक्ष आशिल्ल्या प्रकाश वेळीप हांचे आड तांणी दक्षिण गोंय जिल्हा निबंधका कडेन कागाळूय केल्या. उटा संघटनेआड गाकुवेद, ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन, ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन, गौड जमात महासंघ गोंय, तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर, गोमंतक गौड मराठा समाज, ट्रायब्स ऑफ गोवा आणि गोमंतक वेळीप समाज संघान खर भूमिका घेतल्या. प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडे हांणी उटाचो वापर स्वताच्या फायद्या खातीर करून घेतला असो सणसणीत आरोप उटा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या ह्या 6 संघटनांनी केला. उटाच्या खंयच्याच निर्णयात आमकां वांटेकार करून घेनात. एक मनीस कार्यकारी मंडळाचेर फकत 2 वर्सां उरपाक शकता अशें आसूनय प्रकाश वेळीप फाटल्या 7 वर्सां सावन उटाचेर कार्यरत आशिल्ल्याचे गाकुवेदाचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार सांगता. गोविंद गावडे आणि प्रकाश वेळीपान स्वताच्या फायद्या खातीर उटाचो वापर करून घेतला तेन्ना उटा संघटनेक तुमचे सोयी प्रमाण वापरपाक उटा तुमच्या बापायचो फात काय कितें अशें गोविंद शिरोडकार विचारता. आयकात ताचें म्हणणें. तुमच्या माहिती खातीर म्हणजे या मनशांनी हे उटा जी आसा ती आपली ते आपल्या संस्थान कशें केल्लें आसा ताचें उत्तम तुका उदाहरण दिता. एक तुमकांचो जो बायलॉज जो आसा कमिटी आमची उटाची कशी आसची ते तुमकां सांगता. द टर्म ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल shall be for 3 years. 3 वर्सां. However, no member shall continue on the executive council for more than 2 consecutive terms. बरोबर 2 वर्सांच्या वयर तो 2 वर्सां कंप्लीट जाली तिसरेदा तो एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचेर वचपाक शकना. परंतु आमची आतां 7 इलेक्शनां जाली. 7 इलेक्शनां जो प्रकाश वेळीप जो आसा मदीं एक कमिशनर जाल्लो तो जर ताजो पिरियड जर सोडलो जर जाय कंटिन्युअस हो जो मनीस आसा ह्या उटा ह्या आमच्या संस्थानाचो अध्यक्ष रावल्लो आसा एक क्लॉज तेका काय म्हणलें ना. लोकशाही बी काय ना रे बाबा. हे लोकशाही बी काय मानिनाय. तर गोविंद गावडे जो आसा तो 5 वेळा आसा. नवीन कमिटीत कोणाक हे करप ना. मागीर कोण तो आमचो हो जो आसा उदय गांवकार म्हणून आसा तो सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी तो आसा तो 6 वेळा आसा. 6 खेप. म्हाका एक सांगा हे कितें जर तर तुमी 2 टर्माच्या वयर रावपाक शकना 7 टर्म तुमी कशे कितें एन्जॉय करूंक शकता. हो युगान नायक सारको मनीस आमचो एसटीचो तो ना तो सगळो बापायचो फात वयर
सबंद माझ्या गोंयच्या आदिवासी बांधवांना सांगूंक सोदता की आमचो आदिवासीचो इतिहास जो आसा संघर्शाचो तो उठा पासून सुरू जायना. तो सुरू जाता ह्यो ज्यो आमच्यो सगळ्यो संघटना बसले आसा त्यांच्या पासून. बाब गोविंद गावडे हो आमच्या उठाच्या हितून चळवळीन खंयच नाशिल्लो. लक्षात घ्या. आणि जो इतिहास ते सांगता तो चुकीचो आसा. उठापासून आम्ही सुरुवात जावंक ना. उठाक आम्ही जन्मान दिले. एक व्हडली खेदाची गोष्ट जेंची हांवें आमच्या फाउंडर म्हणून नांवां घेतली आणि ज्या डॉक्युमेंटा विशयी आज आम्ही हांगासर उलयला तुमचे कडेन त्या रजिस्टराच्या डॉक्युमेंटान डॉक्टर काशीनाथ दलवीचें नांव ना, बाबुशा गांवकाराचें नांव ना, आतोन गांवकाराचें नांव ना, फाउंडराचें तर आसा कोणाचें? गोविंद गावडेचें आणि दुर्गादास गावडेचें जे त्या वेळार ना तांच्या बरोबर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या आश्वासना उपरांत जेएमसीच्या दोतोरांनी आपले आंदोलन फाटी घेतले. पयरच्यान सुरू आशिल्ल्या बोवाळा उपरांत काल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेएमसीत वचून दोतोरां कडेन बसका घेतली. हे बसकेत दोतोरांचे म्हणणें आयकून मुख्यमंत्र्यान माफीनाम्याचो वाद मिटयलो तशेंच तांच्यो हेर मागण्योय मान्य केल्यो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेएमसीत वचून आंदोलनाक बशिल्ल्या दोतोरां वांगडा बसका घेतली. हे बसकेत माफीनाम्याचो वाद मिटयलो तशेंच जीएमसीत दोतोरांचे सुरक्षे खातीर पुलीस तैनात करप आनी हॉस्पिटलाच्या आवारात व्हिडिओग्राफी बंद करपाची दोतोरांची मागणी मुख्यमंत्र्यान मानून घेतली. निवासी दोतोरांच्या गार्ड संघटनेन आपले कडेन 7 मागण्यो दवरिल्ल्यो. ह्यो आपणे मान्य केल्या. तशेंच दोतोर रुद्रेशाचे बाबतीत जे घडलें ते फुडें आनी खंयच्या दोतोराचे बाबतीत घडचें न्ही हाची आपूण खबरदारी घेतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. जो इश्यू चालू आशिल्लो ते हेल्थ आमच्या चीफ मिनिस्टर स्वता हांगसर येयले. सगळ्यां कडेन चर्चा केली आणि सगळ्यांनी मेळून ठरयलां की हो स्ट्रायक हेजे मुखार चलचो ना. कारण हो स्ट्रायक सगळ्या नॅशनल लेवलाचेर इंट्रस्ट आशिल्लो. सगळे पळयताले आनी नेमकें कितें एंड जालें हाजेर सगळ्यांचें इंट्रस्ट आशिल्लें. तुमकां चीफ मिनिस्टर जे डिमांड्स जे एग्री जाले तेजे बद्दल सांगताले. पूण एक व्हडलो कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्लो की हेल्थ मिनिस्टर हांगा येवन माफी मागतलो काय कितें. दुसरो आर्ग्युमेंट चालू आशिल्लो की एक गव्हर्मेंट ऑफिसर कसो डिमांड करूंक शकता की हेल्थ मिनिस्टर येवन हांगसर माफी मागपाची. हांव तुमकां सांगता खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक माफी मागपाक खंयच्याच मिनिस्टराक आपोवपाक रायट ना. आमचें जें कितें जाता तें कम्युनिकेशन आसचें पडटा. करस्पॉन्ड जशें हेल्थ मिनिस्टरान सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर जी अपॉलॉजी दिल्या ती मान्य आसा. पण ताजी कॉपी आमकां ऑफिशियल चॅनलांतल्यान आमकां केन्ना तरी पावतली अशी आमकां आशा आसा. आमी तें ऑलरेडी कांय सांगलां, मिनिस्टराकूय सांगलां. मागीर प्रश्न विचारलो की आपयलो तुमकां खबर आसा ताका आपोवंक शकना जाल्यार कित्याक आपयलो. लोकांक ते कळून आशिल्लें की रुद्रेशान कितें सांगलेलें तें. रुद्रेशान सांगलेलें जे जाग्यार जो इन्सल्ट जाला थंय अपॉलॉजी. रुद्रेशाक आपले अपॉलॉजी करपाक आपोवन आशिल्ले. ती अपॉलॉजी ज्या खुर्चेक जाल्ली, ज्या खुर्चेर तो मिनिस्टर बसलो जो बसूं जायनाशिल्लो आनी थंयच्यान जें कितें केलें ताजी अपॉलॉजी आशिल्ली. आनी जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटाचो चीफ हांगसर येयला आमी जर भितरचो रिच्युअल आशिल्लो. आयज जें कितें जालें जे मिनिस्टर अपर हँड्स घेतलो जे मेडिकल कल्चरान युनिवर्सिटी गोवा मेडिकल कल्चर जावं जायना कारण ती ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन आसता. पूण आमी खंय तरी स्वता दोतोर एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कारणान ही परिस्थिती जाली जी जावं जायनाशिल्ली. आय एम ऑनरेबल सीएमाच्या उपकार मानता की ताणें हांगा आयले आनी आमची गार्डा कडेन डिस्कशन केलें आणि आय एम थँकफूल टू दी गार्ड फॉर अंडरस्टँडिंग दी सिच्युएशन अँड दे हॅव कॉल्ड ऑफ दी एजिटेशन. I am also thankful to our faculty members that in a larger interest of Goa Medical College they have withdrawn the agitation and we will see that we make this institution once again a better place for every Goan
in Goa Medical College. तांचे असोसिएशन डीन गोवा मेडिकल कॉलेज MS गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्या बरोबर डिस्कशन्स केले. तांच्यांनी म्हाज्या मुखार एक 7 डिमांड दवरले. ते 7 डिमांड जे आहा तेजे डिटेलान डिस्कशन जाल्या उपरांत ओके तांचे 7य डिमांड तशें पास केल्या. म्हणजे इन्क्लुडींग आमी जशें म्हणटा की व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी अलाउड करप ना किंवा इन फ्युचर तांकां प्रोटेक्शना खातीर हांगासर नवीन PSI अपॉयंट करप आउटपोस्टाचेर आणि बाकीचे पुलीस फोर्स एडिशनल 50 पुलीस फोर्स दिवप आणि अशा आणि जो इन्सिडंट जालो त्या पद्दतीचो इन्सिडन्स इन फ्युचर परत एकदा केन्ना जावचो न्ही हे तेंचो डिमांड आशिल्लो. ते इन्क्लुडींग देअर विजिलन्स कमिटी विच इज नाव हेडेड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ Dean of Goa Medical College, MS of Medical College and the HOD member of that concerned department आणि कितें जालें आनी कन्सर्न प्रोटोकॉल जे आसा पयलीं हे तेद्या वेळार फॉलो केले वयतले. त्या खातीर हे सगळे कन्सिडर करून तांच्यांनी म्हज्या उतराक मान दिवन गार्ड डॉक्टर्स बाकीचे फॅकल्टी डॉक्टर्स आनी सगळे कन्सल्टंट्स हांची आतां मिटींग जावन तांच्यांनी हो स्ट्रायक कॉल ऑफ करपाचो ठरयला. हांव तांचे खरोखरूच म्हणजे गोंयच्या जनतेच्या इंट्रस्टान आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या इंट्रस्टान तांच्यांनी हे केला. त्या बद्दल तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2.59 कोटींच्या घोळे वखदा तस्करी आणि बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 3 स्विडीश नागरिकांक घोळे वखदा विरोधी पंगडान अटक केली. आंद्रेज लॉरेन्सो कॅली, सेमी आंतेरो डिल्डन तानास्कॅनेन आणि जॉयल इमॅन्युएल कोलेस्टॉम अशी दुबावितांची नांवां आसात. 2.59 कोटींच्या गोवळी वखदा तस्करी प्रकरणात आणि बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 3 स्विडीश नागरिकांक गोवळी वखदा विरोधी पंगडान अटक केली. आंद्रेज लॉरेन्झो कॅलिक, सेमी आंतेरो हिल्डन तानास्कॅनेन आणि जॉयल इमॅन्युएल कार्लस्ट्रॉम अशी दुबावितांची नांवां जावन आसात. तांचे कडल्यान LSD लिक्वीड, LSD पेपर, कॅटामायन लिक्वीड आणि कॅटामायन पावडर धरून सुमार 2.5 कोटींची गोवळी वखदा जप्त केल्यात. सोमारा राती 9:30 सुमार म्हालवाडो हरमल हांगासर धाड घालून तांकां अटक केल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे तिगूय दुबावीत बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ले. तांच्या मदल्या सामी आंतेरो हिल्डन तानास्कॅनेन हाच्या पासपोर्टाची वैधता काबार जाल्ली. पुलिशेन गोवळी वखदा विरोधी कायद्या खाला तिगाय आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास चालू आसा. Last night we have raided one more, wherein we have rounded up, taken in custody 3 Swedish nationals. All 3 Swedish nationals are without visa. They are overstaying. They are found in possession of 24.8 grams of LSD liquid worth rupees 2.5 crores. Then 70 pieces of LSD paper worth rupees 7 lakhs. We have also got 49.3 grams of ketamine liquid worth 2.5 lakhs. We have also got ketamine powder 1.5 grams worth rupees 15,000. So total worth of the drug seized is 2 crore 59 lakh 65,000. We have right now our team has gone to the court along with the accused for obtaining remand for further investigation into this case. It is hiding in Goa for how many months or years? Last 3 years. Now they are overstaying, like they don't have. As of today, they are overstaying. Where the profession? Where they are staying? They were staying in Arambur, Madlavada, Arambur. What they were doing in business or just tourism? We are presently investigating. So full night our team also has worked and full morning, and now team has gone. So investigation will continue. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. सरकारी हॉस्पिटलांत नर्सिंग कॉलेज हाडपाक सोदता खरो, पूण आतांच ह्या हॉस्पिटलांत दुयेंत्यां खातीर धड खाटी उपलब्ध नाशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता. नर्सिंग कॉलेजीचो प्रस्ताव हाडचे पयलीं आमकां विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्याचेंय विजयाचें म्हणणें. आज साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेडां ना. हांवें एक फिट्साचो पेशंट सकाळीं एडमीट करपाक डॉक्टर बोरकरा कडेन रिक्वेस्ट केलो. थंय ते वॉर्डान 75 बेड्स आसात आनी 85 एडमिशन जाल्ली आहा. सो ताका हाजेर
कितें तें व्हीलचॅराचेर दवरलो. हो मनीस पेशंट ऑफ एपिलेप्सी म्हणल्यार फिट्स. ही परिस्थिती आज जाल्ली आहा. अशे परिस्थितीन तांणी मुवमेंट केला त्या हॉस्पिटलान नर्सिंग कॉलेज करपाचें. आतां म्हाका समजना हें हॉस्पिटल बांदिल्लें फुडल्या 25 वर्सां खातीर प्रोविजन करपा खातीर. आज लोकांक सावथ गोंयच्या लोकांक ऑलरेडी हें हॉस्पिटल फूल जाल्लें आहा. बेड्स आर इनसफिशियंट. सो नर्सिंग कॉलेजीचें प्रपोजल केन्ना आशिल्लें आनी कित्या खातीर नर्सिंग कॉलेज येता म्हाका कळना हें कितें तें. हांव सरकारा कडेन मागता आनी हांव एसेंब्लीनूय आवाज करपाचो आहा की 25 वर्सां फुडें एक आमची तयारी आनी आमचे प्रिपेरेडनेस फ्युचर रेडी आमी 25 वर्सां खातीर आसपाक जाय. आनी ही एक बेजीक ह्युमन नेसेसिटी. हेल्थ म्हणटा तो बेजीक कन्सर्न. हाज्या खातीर जर आमचे फुडें तयारी ना आनी हॉस्पिटल बांदतले मागीर आनी आसा तें हॉस्पिटल काडून तुमी दुसरे कडेन डायवर्ट करतात. नर्सिंग कॉलेज करपाची कितें गरज आहा आनी खंय डिस्कशन जाता. खूब इश्यूज अशे आहा की जंय डिस्कशन जायत ना. सरकार मोस्ट अनडेमोक्रेटीक पद्दतीन वागता. पर्यटनाच्या शाश्वत उदरगती खातीर वेगवेगळ्या खात्यांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा. पर्यटन आनी रानां विभाग एकठांय आयले जाल्यार पर्यावरणाक अनुकूल आनी व्हड दर्जाचें पर्यटन तयार करूंक शकतले. तशेंच सैमाचेर आदारिल्ल्या पर्यटनाक नवी दिका मेळटली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पर्यटन संचालनालय आनी रानां उदरगत महामंडळाचे बसके उपरांत मंत्री खंवटे उलयताले. गोयचे पर्यटन फकत दर्यादेगा पुरते मर्यादीत दवरिनासतना अंतर्गत सैमाचेर आधारीत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गोंय पर्यटन संचालनालय आनी रान उदरगत महामंडळ हांची मंगळारा खासा बसका जाली. ह्या बसकेत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, रान उदरगत महामंडळाच्यो अध्यक्ष आमदार डॉक्टर दिव्या राणे तशेंच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. पर्यटन आनी रान विभाग एकठांय आयले जाल्यार पर्यावरणाक अनुकूल आनी व्हड दर्जाचें पर्यटन तयार करूंक शकतले. तशेंच सैमाचेर आदारिल्ल्या पर्यटनाक नवी दिका मेळटली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटा जाल्यार हाऊ कॅन वी कॉम्प्लिमेंट इच अदर एंड सी दॅट हाऊ वी कॅन प्रमोट गोवा बियॉन्ड बीचीस. गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटकर हिंदरलँड जालें, इको टुरिजम, वेलनेस, एडवेंचर, तरेतरेचे वर्टिकल सायन्साचे वेरियस कॉम्पोनंट्स येतात. इफ बोथ द कॉर्पोरेशन्स आमचो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम, डिपार्टमेंट ऑफ गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि GFDC along with forest department cooperate and complement each other, lot of things can be explored, keeping in mind sustainability, keeping in mind proper things. So I think using tourism, forest can promote themselves. We can talk to forest, utilize some part of theirs and see how we can promote each other and ensure that tourism gets promoted in the right sense. When we talk about Goa beyond beaches, so whatever best we can do, we will do to promote Goa beyond beaches. गोयची खरी समृद्धी अंतर्भागात आसा. ताका लागून दर्यादेगेवेले लक्ष काडून अंतर्गत पर्यटनाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें रान उदरगत महामंडळाच्यो अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या राणेन सांगलें. Along with the tourism department, GFDC also will be very, glad to tie up with tourism department to take this तांचे जे विजन आसा टू फॉरवर्ड गोवा बियॉन्ड बीचेस. आनी आमी सदांच म्हणटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणल्यार वी हॅव टू प्रमोट गोवा बियॉन्ड बीचेस बिकॉज सॅच्युरेशन बिचाचेर जाता तें आमी पळयता. बट इफ यू हॅव टू प्रमोट वॉटरफॉल्स, वी हॅव टू प्रमोट अवर फॉरेस्ट. Doing this together along with the tourism department, I think will give a good push to tourism in Goa and create a different angle for tourism. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. गोंयांत भायले टॅक्सी एग्रिगेटर्स हाडपाक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विरोध केला. गोंयांत टॅक्सी वेवसायांत पारदर्शकता आसपाक जाय, कांय गजाली अस्तित्वांत हाडपाक जाय. तशेंच टॅक्सीच्या दरा सयत सगळें ऑनलायन आसपाक जाय अशें आमदार मायकल उलयलो. आमचे लोकल टॅक्सी ओनर्स जे आहा तांकां तेंचेर अन्याय जावपाक आमी दिवचे ना. कोस्टल बेल्टाचे आमदार तेंचे फाटल्यान आसा. भायलो एग्रिगेटर आमी हाडून दिवचे ना, इतलें हांव सांगूंक सोदतां. हांवें पार्टीकूय सांगलां, पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक सांगलां, हांवें पार्टीच्या वायस प्रेसिडेंटाक सांगलां, हांवें CMाकूय सांगलां ही गजाल. वी वील स्ट्रॉंगली स्टँड बिहायंड देम टू सी दॅट न्यू कॅब एग्रिगेटर डज नॉट कम. बट वी वॉन्ट ट्रान्सपरन्सी. This is what is our statement. We want transparency. Customer should not bargain when he sits in the car. 3,000 सांगले आणि गेलो 2,000. तशें जावंक जायना. Customer should not be felt I am being cheated. इतलेंच आहा आनी तेजे वयर ना.
bringing somebody from outside and putting on their head is not the solution. तेजेर सोल्युशन जायना. तशें जातलें की आमच्यो गाडयो कलंगूटच्यो गाडयो जेन्ना एअरपोर्ट आरो वयतले मोपा ड्रॉप करपाक ते थिंगा रावले थिंगाच सुकतले. तेंका उदकूय ना, जेवण ना, टॉयलेट ना, मुत्री ना, कांयच ना. ते उरले थिंगाच रोडाचेर सायडीक. कित्याक थिंगा सरले ऑलरेडी कितक्यो गाडयो आहा ते पळय न्हू, 800 गाडयो जाल्यो म्हणून 800 का 1000 मोपा एअरपोर्टाचेर 1000 जर तर गाडयो जाल्यो जाल्यार ते केन्ना सुट्टले? म्हणजे कितले ट्युरिस्ट येता काय? So this is all things we need to do, work very seriously. We should know the figures. कितल्यो गाडयो मोपासून सुट्टा दिसाक, कितल्यो आमच्यो गाडयो मोपा वयता, जे हे वयता पळय तेणी कितें करप तर मागीर? मोपाच्या टॅक्सीवाल्यांनी कितें करप? पेडण्याच्या लोकांनी कितें करप? जे थिंगा आतां गाडयो लायल्या पळय तेणी कितें करप? थिंगा सोमते टॅक्सी भायर धरून न्हिदपाचें तेंच्यांनी? इट इज नॉट फिजिबल. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. यूनिवर्सिटी मस्त, फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारो